गोयच्या आर्थिक स्थितीचेर काँग्रेसीन सरकारा आड आक्रमक भूमिका घेतल्या। वाडत वचपी रीण, आर्थिक गैरव्यवस्थापन आनी भौशीक प्रश्नांचेर सरकारा आड बेगीनूच चार्जशीट दाखल करतले अशी शिटकावणी गोयच्या काँग्रेसीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान दिल्या। दुसरे वटेन काँग्रेसीत आयले उपरांत राहुल भामरे आनी भाजपाचेर लक्ष करून प्रश्न आमदारांक न्हय तर पक्षाच्या काम करपाचे पद्धतीचेर आसा अशी टिका केल्या। तशेंच म्हापसा वेपाऱ्यांच्या प्रश्नांचेर आनी रस्त्याच्या प्रश्नांचेर तांणी सरकाराक धारेर धरले। आयज ह्या बीजेपीच्या सरकारान जवळ 2 लाख रुपया 2 ते 2.5 लाख रुपया आयज लोन काढलेलो आसा। थोडे फॅमिलीने आपले हेजेर लोन काडूना, पूण ह्या सरकारान नाका आशिल्ले त्यो इव्हेंट मॅनेजमेंट करप, कन्सल्टंट हाडप आनी नुसतो खर्च करप, हातूंतल्यान रीण काडप आनी प्रत्येक गोंयकारांचेर आयज 2.5 लाखांचे रीण ह्या राज्याच्या सरकारान, प्रमोद सावंत सरकारान आयज हाडलेले आसा। हाचेर आनीक डिटेल हे अभ्यास करून आमी एक चार्जशीट फायल करतले ह्या सरकाराचे विरुद्ध। आमकां गेले 15 वर्सांक खंयचे गुन्हे ह्या सरकारान आमच्या गोंयचेर केल्लो आसा, गोंयच्या लोकांचेर केल्लो आसा, ते चार्जशीटी आमी रोखडेच आमचे तयार जातले आनी ते चार्जशीट फायल करपाक आनी तो CAGचो रिपोर्टांकूय खुबश्यो गजाली आसात, तेजेर सगळे हें करपाक आमकां आयज राहुल भामरेचोय बीन आमकां हातूंत खुबसो फायदो जातलो। जे फाउंडेशन आमचे कॉन्स्टिट्यूशन आसा ते डेमोक्रेसी आसा, ते काँग्रेसान फाउंडेशन केल्ले, ते मजबूत करपाची गरज आसा। आनी खरे बेडरॉक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी, सेनशाही गोंयान चलची ना, देशान चलची ना। तेन्ना हें वातावरण जे भिरांकूळ जाल्लें आसा तेन्ना काँग्रेस हो एकमेव पर्याय आसा, हे सगळ्या लोकांक कळटा, सगळे लोक उलोवन दाखयता। सगळे गोंयकार तुमी कोणा कडेन विचारा, सगळ्या सरकाराक विटिल्ले आसा, म्हारगाय वाडल्या, नोकऱ्यो ना, फक्त करप्शन, 39A जागे विकप, इलिगल कन्वर्जन सगळें चल्लां। तेन्ना हो क्षण जो आसा, इलेक्शन जे आसा ते एकदम म्हत्वाचें आसा गोंयच्या लोकां खातीर, आमच्या फुडले पिळगे खातीर।